मगर या साइड आहे समस्त गोमंतकीयाच्या आजच्या दसऱ्याची परमी भेटत आज माझ्या प्रिय मतदारसंघातल्या ह्या गिरी उत्खांब या पठाराचेर आमचो धनंजय भावांचो एक वाडो आसा आनी त्या वाड्याचेर अनोख्या अशे पारंपारीक पद्दतीन आज धनगर नृत्य आणि हेका औचित्य जे निमित्त जे आसा साधू विविध शास्त्रोक्त दसरो साजरो करता तो ह्या म्हज्या उत्खांब वाठाराचेर आज ह्या ठिकाणाचेर सुरू आसा आनी आमकां ताचें पळोवपाक मेळटा गेली अनेक वर्षांची परंपरा ज्या परंपरेच्या नुसार आमचो एकंदरीत धनगर समाज जो आसा तो आपली परंपरा टिकून दवरता आणि उमेदीचे लार त्यांच्या मनाचेर त्यांच्या तोंडाचेर आज वाफारलेले आसा आणि अशा उमेदींतल्यान हांव देवा लागींतल्यान मागतां की ह्या समाजाचो आणि एकंदरीत गोंयचे गोंयकारांचो आज ह्या दसऱ्याच्या निमित्तान तांकां भरभराटी प्राप्त जावं त्यांची दुःख जी आसा ते पयस जावन सुखां त्यांच्या पदरान सांगतात घालतो कारण हो शोषित समाज जावन आसा आपल्या उदरनिर्वाहा खातीर दोंगर पाड्याचेर जंय कांयच नाशिल्लें तें लोकवस्ती निर्माण केल्ली आसा आपलो पारंपारीक जो वेवसाय जो आसा तो वेवसायाच्या माध्यमांतल्यान हर एक वाटेवरान आज भटकंती करून आज ते भुरगे शिकता आसतना खूब उमेद दिसता आपलो पारंपारीक वेवसाय आनी पारंपारीक संस्कृतीचो सांबाळ करता आसतना शैक्षणीक क्षेत्रांत सुद्धा ह्या सगळ्या समाजान आज मोठी क्रांती घडोवपाचे जे ध्येय आज मनान हाडिल्लें आसा ते अशाच तरेचे त्यांचं पॉझिटिव्ह मुखार वचून त्यांच्यानी आपले ध्येय साध्य करचे अशें ह्या वेळाचेर हांव तांचे कडेन मागता आनी देवा लागीं मागता की त्यांच्या त्या नवचे करण्याची एक सासाय उमेद तांकां प्राप्त करून दिवची प्रत्येक समाजातलो घटक जो आसा तो आज शिकून सवरून मुखार वचपाक जाय हो जी लोकशाहीन जे आज आमी वावरतात त्या लोकशाहीन प्रत्येकाक अधिकार आसा आपापल्या कुवती प्रमाणे आणि आपल्या बुद्धीच्या बळाचेर त्या तेंगशेचेर पावपाक